सुडाच्या लेटरा प्रमाण थाराव घेवन आमी हो सेंटर हांगा बसयतात। जागृताय करतले आनी लोकांनी सेग्रिगेशन कशें करचें हें डिस्प्ले करतले म्हूण 3 वर्सां आदीं नगराध्यक्ष प्रिया मिसाळान सांगिल्लें। तांचो एक प्लांट जावपाचो आसा, तितूंतसून ते प्लास्टीक वेस्ट आसा तितूंतसून पेट्रोलियम फ्यूल करपाचें आसा। असो प्लांट थंय तेंच्यांनी ऑलरेडी बांदला आनी त्या प्लांटार जी वेस्ट वचपाक जाय, ड्राय वेस्ट वचपा खातीर तेंच्यांनी खूब कडेन कंटेनर दवरपाचो असो एक इनिशिएटीव हाडला आनी त्या प्रमाणे हे 5 कंटेनर अशे ते म्हापसान दवरले। तितूंतलो हो फर्स्ट कंटेनर तेंच्यांनी म्हापसा दवरपाक तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतला आनी तशें आमकां एक लेटर येयलें की हो मातसो तुमी सद्या एक दवरा म्हणून। तशें आमी ती एरिया तांकां पयली आनी एरिया ती आजिलो कडेन आमी ती दवरला सद्या। आदीं हांगा प्लास्टिकूच एकठांय करपा खातीर हो सेंटर केल्लो। थोडो तेंप चल्ले, मात सद्या थंयची परिस्थिती बिकट। कोयराच्यो राशी आनी सगळ्याक खाणी। लोकांच्या पयशांची वाट पालिकेन लावची न्ही, एक तर परते सगळें सुरू करचें, नाजाल्यार तें सेंटर कायमचें बंद करचें म्हूण थळावो सचिन किटलेकार उलयलो। थोडे तेंप हांगासर आमी पळयलो की कलेक्शन जालें तेजें, पण आतां पळयशीत तेज्या उपरांत कलेक्शन हांगासर जायना आनी ती जाळी बंद आसा आनी भायर आतां पळयशीत जाल्यार घाण जाल्या सगळी। जे आत्तां हांव सुद्दां तुमी येताना पळयलां हें आतां की एक बायलेन थंय उबी रावली आनी तिणें पुटली उडयली ती। म्हणजे ही परिस्थिती जाल्या सद्या। आतां प्लास्टीकचो तुमी आतां इतलो खर्च केल्ल्यात, तुमी उदघाटन केल्ल्यात तेजें आनी ही परिस्थिती आमकां तुमी करतान जाल्यार कित्याक करतान जाल्यार प्रॉपर करा। म्हापशान अशें खूब आसा की जळी मळी हेंच्यांनी सुरू केल्ल्या आनी पळय आनी तेजे सद्या सगळ्या विलेवाट लागलेला। तो टॅक्स पेयरांचो पयसो हो तुमचो पयसो न्ही। तुमी थंय बसतान पळय पगार घेतान तो आमचोच पयसो। आमी टॅक्स पेयर लोक फारीक करतान पळय घाम गळोवन पयशे तुमकां फारीक करता पळय तेंचो पयसो हो, तेंचो तुमी विलेवाट करूं नाका। तेन्ना हो कितें आसा पळय हो प्लांट तुमी प्लास्टीक कलेक्शन सेंटर केला पळय तो सुरू करा, नाल्यार तो एक्चुअली हांगालो सबंद बंद करा। म्हापशान गार्बेजीचो इश्यू वाडत चल्ला। हायकोर्टाचे अर्दी प्रमाण जायना। दर 15 दिसांनी सोशल मिडियाचेर गार्बेजी विशीं व्हिडिओ येतात, खबरापत्रां, टीव्ही चॅनलांनी बातम्यो येतात। हायकोर्टान सुमोटो घेवन लक्ष घालचें म्हूण नगरसेवक शशांक नार्वेकार उलयलो। आमी पळयला की म्हापशान जसो गार्बेजीचो इश्यू आसा तो बाकीचे जे इश्यू आसा म्हापशान रिसोर्सीस अवेलेबल आसा, फंड आमी अवेलेबल करून दिता। लेबर आसा, कावन्सिलर आसा, MLA आसा, सगळे जाण आसा, पण म्हाका दिसता जे लॅकिंग आसा म्हापशान आसा ते इंटेंट काम करपाचें आनी हे आमचे इलेक्टेड जे रिप्रेझेंटेटिव्ह रुलींग आसा जे आसा ते ह्या हितून इंटेन्शनूच ना तांकां हे काम करून कंप्लीट करपाच्या खातीर। नाजाल्यार म्हापसा सारकी ब्युटिफूल जी आमची सिटी आसा ती ह्या 5 वर्साच्या आमच्या टर्मान तेज्या पयलीं 5 वर्सां जावं इतली वर्सां आमी साफ करूंक मॅनेज करूंक शकना। जे एक बेसीक ह्युमन रायट्स आसा आनी जे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रायट टू लायफा अंडर दिता ते रायट टू लायफा अंडर हे आमचे क्लीन आनी हेल्दी लिवींग जे आसा ते येवपाक जाय आनी ते आमी आमच्या रेजिडेंट्सांक आनी दिवं शकना। हे सामकें आमकां लज दिसपाक जाय एक्चुली म्हापशाचे सगळे जे इलेक्टेड लोक आसा तेन्ना। सो हांव मागता की तेंच्यांनी हेजेर सारकें लक्ष दिवचें। हायकोर्टानूय म्हाका दिसता मातशें कॉग्निजन्स घेवंक जाय, कित्याक म्हापशाचे गार्बेजाचे इशू ऑलमोस्ट एवरी 10-15 डेज न्यूज पेपरान जावं, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जावं, सोशल मिडियाचेर कोण ना कोण तरी हायलायट करता। सो सुवा मोठो कॉग्निजन्स घेवचे आनी एक टीम धाडून हांगा मातशें असेसमेंट करचें की म्हाज्या फाटल्यान हो कलेक्शन सेंटर आहा। तो कलेक्शन सेंटर आतां प्लास्टीक कमी आनी गार्बेज हांगा चड जाल्ली आहा। सो आमी आहा आतां ओल्ड हाजिलो आहा थंयसर आसा उबे आनी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो कलेक्शन सेंटर आहा। तसो हो आतां गार्बेज जो कलेक्शन सेंटर जाल्लो आहा, गार्बेज जालोच पण ताका उखलपी आतां कोण ना। म्युनिसिपालिटी हेतूनूय आतां लक्ष घालिना काय कितें, कित्याक येदो व्हडलो आतां मेन रोड हो एक्चुली म्हापशेचो तारी कडेन वयता तो मेन रोड हो हे म्युनिसिपालिटीक दिसना काय हो एक कलेक्शन हांगा कचऱ्याचे कशें ढीग पडल्यान ते पळया। ही म्हापशेची ही आतां गार्बेजाची आमी रस्त्याची ती चाळण जाल्यार ती रस्त्याची परिस्थिती दाखयली, मात आतां ही गार्बेजीची जी परिस्थिती आमी म्हापशान हे तुमकां दाखयता। सांगला त्या प्रमाणे येदे व्हडले खर्च करून कलेक्शन सेंटर प्लास्टीक कलेक्शन सेंटर हाडले, पण हे 2 म्हयने चल्ले मागीर आसा तशेंच ते कोण तेजो यूज जाल्लो ना आनी ही परिस्थिती आतां सगळे हांगा प्लास्टीक गार्बेज तुका बकेटूच मेळटले, प्लास्टीक बी कांय ना तशें, पण लोकांनी हांगा गार्बेज हाडून डंप केला ते बरें आहा। हे म्युनिसिपालिटीक हाचो परत म्हणटा म्युनिसिपालिटीक दिसना हे की गार्बेज हांगा उडयल्या ती व्हरपाची आनी हांगासलो हो क्लीन हो जागो करपाचो म्हणून।
सो लोकांचें म्हणणें आहा की अशेंच हे म्हापशान एक इशू आहा जे गार्बेजचे मेन इशू आहा ते म्युन्सिपाल्टीन सॉल्व करचे आनी हो जो गार्बेज हांगा दिसता तुमकां तो बेगींतल्या बेगीन हांगाच्यान क्लियर करचो म्हणून लोकांची मागणी. स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार फळारी.